साध्या काळाचो 23वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज आमी साध्या काळाच्या 23व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपां आमकां खऱ्या स्वातंत्र्यान जेजूचो पाटलाव करूंक उलो दिता. आपोवणें सबारांक आसा पूण थोड्यांक मात्र विंचून काडला. तर आमच्या आपोवण्याचें महत्व समजून घेवया, कारण पवित्र स्नाना मुखांतर आमी हर एकलो क्रिस्ताचो पाटलाव धर. जेजू म्हणटा, तुजो कुरीस उखलून घे आनी ये म्हज्या फाटल्यान. आधुनीक संवसारांत खऱ्या स्वातंत्र्यान जेजूचो पाटलाव करचें कश्टांचें, कित्याक संवसार सोबीत जाला, जेजू विद्रूप जाला. संवसारी शिकोवण आकर्शीत जाला, पूण जेजूची शिकोवण पुरातन जाला. भाग्यवान फ्रांसीस दे सेल्स म्हणटा, आमकां बरें वा वायट करूंक स्वातंत्र्य आसा. जेजू आमकां नीज स्वातंत्र्याक आपयता. सबार फावटी आमी माया लोकाच्या संवसारांत जियेता. आमचीच योजना, आमचीच आशा आनी खुशी आसता आनी ती मोतीन धरून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक फुडें सरता. पूण जेजू आमचे तावन संपूर्ण विस्वासीपण आशेता. तर आमची पवित्र स्नानाची बासावणी उगडासा काडया आनी खऱ्या स्वातंत्र्यान जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या संभ्रमांत कुरपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. देवाच्यो वाटो आनी ताची चिंतना आमकां समजूंक कश्ट, पूण देवान आमकां दिली जाणवाय आमकां देवाची योजना समजूंक प्रेरण दितात आनी आमच्या सर उणेपणाचेर जैत व्हरूंक कशें आमकां आदार दिता म्हणलें सत आयचें पयलें वाचप आमकां उगडापें करता. तर देव आनी ताच्या जाणवायेचें महत्व आमच्या जिणेंत समजूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. फिलेमोन एक धनी आनी ताचो गुलाम ओनेसिमस. फिलेमोनाक पावलान क्रिस्तांव केल्लें. ताचो गुलाम ओनेसिम चोरी करून पळून पावला आसल्या जेलांत पावता. देखून पावल एक पत्र बरोवन ओनेसिमाक पाटी घेवंक फिलोमेनाक विनंती कर म्हूण सांगता. क्रिस्ता थंय धनी आनी गुलाम ना, बगर आमी सर एक जावन आसा म्हणलें समजयता. तर असल्यास क्रिस्त एकवटान जिवंक आदार दिवचें हें उतर आतां चीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेन जेजू आमचे मुखार ताचो पाटलाव करच्या विशयांत शर्तां दवरता. जेजू आमकां हर एकल्याक ताचो पाटलाव करूंक आपयता. पूण कितलीं जाणां आज जेजूच्या शर्ताक अनुसार जावन ताचो पाटलाव करूंक फुडें सरतात. तर कशें आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय म्हूण समजणी दिवची, ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पापसाहेबाक, बेसपांक, याजकांक आनी सर धार्मीक मुखेल्यांक क्रिस्ताच्या नांवान, क्रिस्ताच्या लोकाच्या मोगान तांचें चड उणें दाखोवन दिवन आनी तांणी क्रिस्ती पाटलावांत सदां विस्वासी रावंक आपल्या शिकोवणे वरवीं प्रेरीत करीशें तांकां तुजी ससाय दी म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राष्ट्रांत जातकात मत धर्मळो भेद भाव करिनासतना संवसाराचे सर्वांचे अभिवृद्धी खातीर विविध योजना मांडून हाडन ती शेवट जोडशें कर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, विविध पिडे शिडेन कश्टांतल्या भाव भयणींचेर काकुळतेची दीस घाल. तांकां तांची पिडा सोंसनकायेन सोंसूंक तशेंच तांची सेवा करतल्यांचेर तुजी कुरपे बेसांव वत म्हूण मागता. पावसा वरवीं कश्टांतल्या पासून. कनवळे बापा, पावसा आनी आवरा वरवीं कश्टांक वळख जाल्ल्या सर भाव भयणींक तुजी भद्रती लाभय. पावसाच्या आवराक सांपून मरण पावल्यांक सासणाचो विशय आनी खाण जेवण आनी घर नासतना निराशीत जाल्ल्यांक फावो तो आदार दिवन तांकां रक्षण लाभय म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, हांगा जमल्या आमी सर भावार्थांनी खऱ्या स्वातंत्र्यान जेजूचो पाटलाव करून ताच्या शिकवणे प्रकार आमचें जिवीत रुपीत करूंक आनी आधुनीक संवसारांत क्रिस्ती भावार्थाक खरें साक्षी जायशें आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता.